स्पेशल ड्रायव्ह ट्रॅफिक पोलिसांनी स्पेशल ड्रायव्ह राबयल्ली ती 22 जानेवारी ते 26 जानेवारी पर्यंत आणि ताजें इंटेंशन एकच आशिल्लें की रोडार डिसिप्लीन हाडपाक आनी एक्सिडेंट जाता तितले कमी करपाक. सो स्पेशल ड्रायव्ह आमी ती 5 दीस चलयली आनी स्पेशल ड्रायव्ह म्हणजे आमची दिसाची चलता म्हणजे रुटीन हेल्मेट ना कोण मोबायलार उलयता रेड लायट जंपींग आनी प्लस आमची विकेंडां आमी स्पेशल ड्रायव्ह दवरता रातची दॅट इज फ्रॉम 20:00 to 1 o'clock फॉर ड्रंकन ड्रायव्हिंग एंड अदर केसीस. सो ही स्पेशल ड्रायव्ह आमी 22 ते 26 जानेवारी पर्यंत चलयली आनी तातूंत आमी केसी ज्यो एक्सिडेंट रिलेटेड आसा आमकां दिसता ह्यो हाजेर आमी जर स्ट्रेस केलो जाल्यार मातशे एक्सिडेंट कमी जावपाक. फॉर एग्जाम्पल आमी विदावट लायसन्स 14 केसी केल्या. मागीर आमी दुसरी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा मोस्टली आमी एक्सिडेंटाची स्टडी करतना पळयल्या की हेल्मेट घालना जाल्यार हेड इंजरीन डेथ बी जाता ताका लागून आमी हेल्मेटाचेर केसी केल्ली आसा त्यो आमी 5 दिसां भितर 708 केसीस केल्ले आसा. नेक्स्ट आसा आमी सीट बेल्टूय जर कोण ड्रायव्हर को ड्रायव्हर आनी को पॅसेंजरांक घालना जाल्यार गाडी बी एक्सिडेंट जाल्यार तांकां इम्पॅक्ट जावं इंजरीज जावपाक शकता त्यो सीट बेल्ट घालना म्हूण आमी 47 केसीस केल्ल्या. दुसरो आनी एक इम्पॉर्टंट सेक्शन आसा जे ड्रंकन ड्रायव्हिंगाचे ते ड्रंकन ड्रायव्हिंग आमी टोटल 5 दिसांक 129 केसीस केल्ले आसा. मागीर नेक्स्ट आसा जे स्पिकींग ऑन मोबायल जे मोबायलार उलोवपी जे वायलेटर आसा तांचे आमी 84 केसीस केल्ले आसा. मागीर आनी एक व्हेरी म्हणजे अशें मोस्टली कॉज ऑफ एक्सिडेंट इज ओवर स्पिडींग. सो आमी सबंद गोंयांत जे आमचे रडार लावन सद्या 5 दिसांक आमी 264 केसीस केल्ले आसा ज्यो ओवर स्पीड लिमीट वायलेट करता तांचे. मागीर आसा ज्यो 119/2 म्हणजे नॉयज पोल्युशन क्रिएट करपी म्हणजे व्हेहिकल मॉडिफायड सायलन्सर यूज करता ऑर रॉकेट सायलन्सर त्यो आमी 10 केसी केल्ले आसा. नेक्स्ट आनी एक हे आसा की ज्यो प्रायवेट गाडी ऑन हायर दिता त्यो आमी सो फार 14 केसी केल्ले आसा. दुसरें आनी एक एक्सिडेंट जावपाच्यो म्हणजे एक्सिडेंट ताका लागून जर रेड लायट जंपींग केलें जाल्यार एक्सिडेंट जावपाक शकता सिरियर असले आमी 11 केसी केल्ले आसा ज्यो सिग्नल लायिल्ले कडेन आसता. आतां नेक्स्ट आसा 122 जे म्हणटा ऑब्स्ट्रक्टीव पार्किंग आमी सद्याक 792 केसी केल्ले आसा. ह्यो 17 ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे आतां कितें जे पार्किंग लॉट आसा त्या पार्किंगाक गाडये फाटल्यान डबल पार्किंग करता आनी ताका लागून जो गाडी पार्क केल्या भायर आनी दुसरे जो कॅरेज वे आसता तातूंत तुज्यो स्मूथ मुवमेंट जायना ट्रॅफिकाच्यो आनी ताका लागून ते ऑब्स्ट्रक्शन करता म्हणून असले हाजे आमी 792 केसीस केल्या. ताजे फुडले आसा अनऑथरायज पार्किंग. आतां अनऑथरायज पार्किंग म्हणजे जर पार्किंग करपा जायना ऑथरायज ना तुमकांय समजता पूण कोण फुटपाथार दवरता आनी खंय दवरता लोकांची पेडेस्ट्रियनाची हाजेर झेब्रा क्रॉसिंगाचेर दवरता तसले आमी 75 केसीस केल्ले आसा. आनी लास्ट आमचे आसा ज्यो लेन कटींग अगेन वन ऑफ द रिजन लेन डिसिप्लीन मेंटेन करना जाल्यार एक्सिडेंट जावपाक शकता त्यो आमी 32 केसीस केल्ले आसा. ह्यो ज्यो स्पेशल ड्रायव्ह आसा त्यो चालूच आसा आनी आमी मुखारी करतले. सो हांव ही संदी घेवन सगळ्यांक आमच्या गोंयकारा कडेन जे गाडी चलोवपी आसा तांचे कडेन मागता की रोड डिसिप्लीन मेंटेन करचें गाडी स्लो चलोवची सीट बेल्टाचो वापर करचो हेल्मेट कंपल्सरी घालचें आनी पॉसिबल आसल्यार आपली सेफ्टी लागून इवन पिलियन रायडरान सुद्दां हेल्मेट घाल्यार बरें कित्याक ताजी जी मरणाची संख्या आसा ती वाडिल्ली आसा. सो तुमचे म्हाजें हांव अपील करता आनी एक्सिडेंट कमी करपाची आमची गोंयांत सगळ्यांनी रोड रुल्स फॉलो करून गोवा पुलिसाक मदत करची. फुडें कंटिन्यू ही ड्रायव्ह चालू आसतली. सो आमी विकेंड करता ती जाली. सो आयच्यानी परत हांव ड्रायव्ह ऑर्डर केल्या म्हणजे सेम हाजें ताचे फाटले हेतू एकच हांवें सांगलो ते रोड डिसिप्लीन आनी एक्सिडेंट आनी फेटलिटीज कमी करपाचो ताचे फाटलो हेतू आसा. म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें सांगलां सगळ्यांक अपील करता की रोड रूल फॉलो करच्यो आनी गाडी स्लो चलोवची ताका लागून सीट बेल्ट घालचो रेड लायट जंपींग करची न्ही आनी म्हणजे सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही. गोंयांत सोरो पिवपाक बंदी ना पूण सोरो पिवन गाडी चलोवपाक बंदी आसा आनी प्रत्येक ड्रायव्हरान जावं रायडरान समजुचें की आपूण पिले नंतर आपल्याक ऑर आपल्या पासून दुसऱ्याकय इंजरी जावं ताची लायफ लॉस जावपाक शकता.